Renaissance A32. Sorbe sporam mucaria, tacare vasuya, toti coro parce caro, tacamacaruya, sorbe sporam mucaria, tacare vasuya, totir coro parce caro, tacamacaruya, Aki pridum sosa, tacata tasa, usus mormod concordorie, tane corunarnia, aki pridum sosa, बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सव्य असू. Părinților, Bagion Josephat, Dor Odeci, ale rog saksi, ace आम्ही स्मरण करतो आयज. तेच बरोबर शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता की सर्गीचे राज आमचे मदें आसा. बागियोन पावलो आमकां उगडास करता की जेजू वरवीं आमी सर्गीची दायजी आनी सर्गीची दायजी जाल्यार जेजू हेंच सर्गीचें राज परगटून आयलो जाल्यार दर एकल्याक आमकां कायदो आसा हें सर्गीचें राज परगटून. बावतिजमा वरवीं आमी पवित्र सभेन भितर सरला. बावतिजमा वरवीं आमकां हो कायदो आसा देवाच्या राज्याची भुरगीं कशीं दुसऱ्याक हेंच दाखोवंक आनी शिकोवंक. आमची जबाबदारी ओळखून घेवया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जावंक मागया. आयच्या दिसाक आमी डेवीड कार्डोजो हाच्या आत्म्या पासत मागता देवान ताच्या स्वासनेक सूख फावो करून म्हणून मागया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमच्या पातकां ओळखून घेवन देवाच्या एकामेकाचे बोग सुरू मागया. हांव पातकी स्वर्गार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालू सांगता मनाचे तोंडान चालू वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे सौभाग्य सदांच आत्वार मरे सगळ्या देवळां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्वास्थ्याचें जिवीत पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. बापा तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भरून बागियोन जोजफातान आपल्या शेळया पासून आपलो जीव दिलो. तुजे पवित्र सभेन त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासून जीव दिवंक फाटीं सरोना जावच्यात. आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तीवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान
जी एका निराजो चलयता सासणाच्या सासणा बागयोन पावलून फिलेमोनाक बरयलेले चिटी वेले वाचप. रितीच्या बाबा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ता भावा भयणीची काळजां समाधान केल्याय म्हूण म्हाका खबर पावल्या. हे पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सोबे दीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव अदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोती करूंक फुडें सरतां. हांव पावलो म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्या कोण अदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कैदी. तुका विनोती करता. कैदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुताक ओनेसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव तुका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कैदी आसतना तुजे नांवीन म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली. पूण तुजे मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार खोशेन येवचो आनी हांवें तो जोमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घोडये तुजे सोरशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलेलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावन अदीक व्हरतो, एक अपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो. आमी सोम्या सोबे भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तुका कितें देणां आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबान घाल. हांव पावलो म्हज्या हातान काशा हें बरोवन दितां. हांव फारीक करतलो. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या बाबा, सोम्या सोबे भाव कसो हो उपकार म्हाका करतलोय म्हूण रावता. क्रिस्ता सोबे म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. जाचो आस्तारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जबाब. जाचो आस्तारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. जाचो आस्तारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा.
वागोवलोल्यांक नीट उबी करता, पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब: जाचो आस्कारी जगपाचो देव तो मनीस भागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जबाब: जाचो आस्कारी जगपाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेन तुमी फांटे. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा ते फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली: नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा, अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात, देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिष्यांक सांगलें: मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवन तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंत्रुळार जावन जगलावणे मारता आनी अंत्रुळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंसतीन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. देवाचें राज तुमचे मदें आसा. बाबडीनो, एक दीस एक ल्हान भुरगें आपल्या शापाय लागीं विचारतालें: शापाय, देव खंय आसा? आनी तेन्ना हो शापाय ह्या भुरग्याक घेवन बांयचेर तळी वता. जंय बांय आसली आनी त्या भुरग्याक म्हणटा: हे बांयंत पळय आनी सांग म्हाका कितें दिसता. भुरगें बांयच्या कांठार पळव घालून पळयता आनी उदकान आपणाचेंच रूप ताका दिसून येता. आनी तें म्हणटा: म्हजेंच रूप म्हाका बांयंत दिसून येता. आनी तेन्ना तो शापाय ताका म्हणटा: तूं ते बांयंत आसाय? ना, अशें म्हणटा तें. पूण तें रूपणें जें म्हजें दिसता तें म्हजेच भितर, हांवूच तें, पूण फकत म्हजें रूपणें पयस दिसता. तेन्ना तो म्हणटा: देवूय तेच भशेन. देव हांगा थंय ना, देव तुज्यानूच आसा. पूण देव दुसऱ्यांनी तुका दिसूंक जाय, पूण हो देव तुज्या भितर आसा. देवाचें राज तुमचे मदें आसा अशीं उतरां आयज आमकां मेळटा. बाबडीनो, आमी दोतोर शिकता तेन्ना सुर्गीच्या राज्यान आमचो पावचो हो हावेस हें मनान आमी धरता. पूण तेच बरोबर जेजू म्हणटा देवाचें राज हांगासरूय आसा. म्हणटच देवाचें राज हांगासर आसा जाल्यार कशे भशेन आमच्या मनान आमी हाडप येता तें. जेन्ना एक फातर खांतोवपी हो स्कल्पटर आमी म्हणटा, तो फातरांत एक मुर्ती तयार करता. जें कितें फातराचें नाका तें कातरून उडोवन एक मुर्ती तातूंतल्यान भायर काडटा. साद्या मनशाक तो फातर, पूण एका स्कल्पटराक हो खांतोवपी मनशाक
ती मुर्ती त्या फातरान दिसून येता. देवाचें राज हांगासर आसा म्हणटा हांव तेन्ना दर एकल्याच्या मनशांत हे भितर आसा. ही नोदर आमची बरी आसूंक गरज. पयले सुवातेर आमचेच भितर हें देवाचें राज आसा म्हूण मानून घेवन भगवंत पावलो कोरिंथकारांक पयले चिटीन 3 आव्यास्वरान 16वे वडीन म्हणटा पवित्र आत्मा हो तुमच्यान भितर आसा. हो देव तुमच्यान भितर आसा. म्हणटच ही नोदर भितरली आमची खूब गरजेची. जे भाशेन फातर कांतोवपी नाक आसलेले फातराचे कुडके भायर उडयता आनी मुर्ती तयार करता, ते भाशेन जें कितें आमच्या जिवितान नाका तें आमी भायर उडोवप. घडे वायट स्वभाव आमचो, उतरां कोणाक उलोवपाक, घडे चाडयो करपाक, घडे कोणाचें नांव पिड्यार करपाक, हें कातरून भायर उडोवप आनी देवीक गूण भितरले भायर काडप. तेच बरोबर ही मुर्ती आमी आमचे भितर आसा म्हणटा ती भायर काडटले जाल्यार बऱ्यो कन्यो आमी दाखोवंक, दुसऱ्यांक पावोवंक, एक तासभर दुसऱ्यांक सांगात दिवन चलोवंक आनी हे भाशेन जें कितें करूंक, वायट आसा तें पयस करून बरें तें कन्यांतल्यान दाखोवंक, हें देवाचें राज, देवाच्या राजाची भुरगीं म्हणून दाखयता. बाबडो असलेंच मन दर एकल्याक आमकां मागया. दुसऱ्या मनशाक आमी पळयता तेन्ना हो एक भायलो फातर कसो न्हय, भितरली मुर्ती कशी पळोवंक, देव ताचें सगळें वस्ती करता हें पळोवंक, असलें मन आनी काडीत दर एकल्याक आमकां मागुया. आनी जेलीची उतरां देवाचें राज तुमच्या मदें आसा ही आमकां थाबी जातली. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रचणारान तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो म्हणून जातलो. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रचणारान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मेक पिवण जातलो. म्हज्या भगिनीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक मानता तसलें जावन मागात. प्रार्थया. भोव खनवड्या बापा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बाबार्थाक भाग्यवान जोजफातान रोगात वारोवन साक्षी दिल्या त्याच बाबार्थान आमकां थीर कर अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गवाय दिवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शास्त्रांच्या देवा, सर कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान जोजफातान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सपुतनायेन परसोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराच्या
सगळ्याचे नावी येता सोय मुसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रांची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्याने सासणेक कराराची हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदकाक दिवन बावटाचो गोट परगटुया सोनियाचे तुझे मरणाची स्मरणा तुझे तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता नवजिविताचो उलो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या मात समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिरतलेले आमच्या गवळी बापा हे सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदरून मेल्यात ते आमच्या बाबा बडीची काकूट कर रीत भशेन उगडास करता डेवीड कार्दोजो हाच्या आत्म्याची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर सोडीत तुका मोड पळोवन फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता रीत भशेन उगडास करता आयज वाडदीस समारंभांचो आपल्या लग्नाचो दीस पाडटल्यांचो तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता अकबार मरे देवाची मागीर सांगाती भाग्यन जल्मतान सर कडेन तुका मानवनात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा दरेकल्याची आमची कर्तृत्वां देवाच्या राज्याक मानवतली वसली जावंक आनी देवाच्या राज्याच परगटचें अशें जावंक आमकां जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार करपा मागुया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज जावं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जा आमचो दिसपडटो सकाळी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक वंशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां गायले पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवसले आमकां दी सुरक्षेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनराचेर क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वतरेकता तर आमकां तेजी उदार काकृतीन सर पात्रांतली सुजय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान चलाव जो जियेता आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणा सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कापतली आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कापतली आमची काकूट कर
देवाचे शिळे संसाराचे पाप तुले आम्हाला शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळीच्या जेवणात आपल्याला आम्ही सुभागी. सुया देवाचे विपर्योचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. मोगल बापा, त्या स्वर्गीच्या जेवणावरवी आमची काळजां गोठाय आनी धीर जा त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. अशें भाग्योंत जोजफाताच्या पावलांनी चलून पवित्र सुबेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशीन खर्चूक पावो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सगळ्या देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Deine Fahrt, I13. Wakamine Pahaba,